सगळ्यांक तुमका नमस्कार। आयज कोरगांव पेटीच्या वाड्यार आयज आमच्या स्मशानभूमीच्या आयज फाउंडेशन स्टोनाक आयज आमच्या उपस्थित आसलेले आमच्या कोरगांव गांवचे ZP तशेंच माझे कोरगांवचे मेंबर्स तशेंच माझे सगळे भाव आनी आयज हांगासर आमी जमलेले आसा जे आयज कोरगांव कितली वर्सां जाली म्हाका दिसता ही स्मशानभूमी बांदलेली पण हांगासर तेजी परिस्थिती आतां सारकी बिकट जाल्ली आसा तेका लागून ही तेंच्यांनी फायल एज फास्ट ठीक करून हांवें तांकां दिल्ली आसा आनी आयज हांगासर हे फाउंडेशन स्टोन आयज आमी घातलेलो आसा। खूब बरें दिसता की जे मेंबर्स आयज तशेंच ZP हे खूब बरें काम करता आपल्या गांवांक लागून कितें तरी न्यू उदरगत करपाची तेका लागून अशेंच तुमी काम करचे जे आयज कोरगांव म्हणा नाका सगळ्या बाकीच्याय गांवांनी बरे मेंबर्स सरपंच हे सगळे आमच्या म्युनिसिपालिटी हे सगळे बरें काम करता तशेंच काम करया। जे आयज आमच्या डायनेमिक CM हो आमकां प्रमोद सावंत हो बरो आमकां सपोर्ट दिता आनी असोच तेजो सपोर्ट आसचो पेडण्यांक लागून आनी पेडण्यान जितली कामां आयज आमचे स्पिडीन चालू आहा तुमकां खबर आहा जे पळयता थंयसर रस्ते म्हणा नाका लायटी बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो आतां इतले फास्ट आमची कामां चालू आसा आनी अशीच कामां आसतली। असोच जो पब्लिकाचो आयज सपोर्ट पेडण्यान जो आमकां आहा डेव्हलपाक लागून असोच तेंच्यांनी सपोर्टूय दिवचो। तेज्या फुडें जाता इतली फास्ट कामां आयज हांव करून घेतलो आनी जाता इतलें बरें डेव्हलप करून हांव पेडण्यान दाखयतलो इतलें सांगतात म्हाजी 2 उतरां सोबत। आता हे जे आसा हांगा कितें कितें फॅसिलिटी आसतल्यो फॅसिलिटी म्हणजे हे जे पयलींचे आहा पळय ते डेमोलिश करून ते सर न्यू शेड जातली म्हणजे आनी 2 तांकां हे आसतले कंपार्टमेंट जे हे करपाक तशेंच आयज ते जाल्यार सरावंडींग हेका कंपाउंड वॉल जातलो पेवर्स जातले हांगासर एक रूम जातलो तांकां ते लांकडां बी दवरपाक एक वॉश बेसिन आसतले आनी ताका पेवर्स आसतले हांगासर 3 मीटर हे सगळे त्या हितूनसून जातले। कोरगांव पेटीचा वाडा वॉर्ड नंबर 8 नियर शाळेश्वर टेम्पल जी आमची क्रिमोटोरियम आसली तिचे अपग्रेडेशन आनी रिनोवेशन जे 35 लॅक्साचे काम आसा त्या कामा खातीर आयज आमी फाउंडेशन स्टोन घालता। आमच्या मदीं आसा आमचे पेडण्याचे लाडके आमदार तशेंच लघु उद्योग विभागाचे अध्यक्ष श्री प्रवीण भाई आल्लेकर तसेच आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य रंगनाथ भाई कलशावकर म्हणजे पंच सदस्य उमेश चारी देविदास नागवेकर तसेच उगवे गावचे सरपंच सुबोध महाले आमचे देवस्थानचे उपाध्यक्ष भास्कर शेट्ये तसेच कमलेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष प्रकाश शेट्टी आणि आम्ही सगळे ग्रामस्थ तसेच मीडिया म्हाका दिसता खूप वर्सां जाल्ली आमच्या पेठेच्या वाड्यार 35 लॅक्साचे काम अजून जावंक नासलें म्हाका दिसता आनी आमकां ही सारकी गरज आसली जी स्मशानभूमीची आमी आमच्या अवस्था बघता। हांव धन्यवाद मागता की आमकां हे काम बेगींतल्या बेगीन करून दिला आणि हांव मागता की जे आमकां डेव्हलपमेंट जी आमकां ह्या 3 वर्सांत जाली तशीच आमची फुडली डेव्हलपमेंटाची कामां ही अशीच चालू आसतली। आमकां ZP फंडासून भरपूर कामां जाल्या आपल्या आमदारांनी आपल्या निधीसून आमकां कामां दिला। आमचो आता जो हॉल आसा आमचो पंचायत हॉल तेचे आमी काम आता स्लो स्टार्ट करता। म्हाका दिसता ते काम स्टार्ट जाले की आमच्या ग्रामस्थांक एक बऱ्यापैकी हॉल आमी दिवपाचो आमचे फुडले प्रयत्न आसतले। श्रीदेव कमलेश्वर पंचायत आज ह्या काय आमच्या आम्ही रमेश सरपंच असताना त्या टायमार त्यांनी ही स्मशानभूमी केली ती आता डिमोलिश जाली मोडो दिली म्हणून आम्ही रिनोव्हेशन घातले आणि आमदारान आमकां ते सपोर्ट करून हा ZP जावं जे कोण पंच आहा त्यांच्यानी आमकां सपोर्ट करून ही आज 35 लाखाची जी शेड आसा ती आज फुडें आमकां 2-3 महिन्या भितर कंप्लीट करून दितले आणि आमच्या लोकांची सोय आहा गैरसोय आहा ती सोय कंप्लीट करून दितले अशें आमी आमदारा कडेन मागता आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेकाय सांगता जाता ते पावसाच्या बेगी करून आमकां दिवची आमची सोय आहा ती गैरसोय आहा ती दूर करून आमकां फुडें जे आमचे कोण आसत स्मशानभूमी येणार तांकां बेगीचे बेगी मार्ग मोकळो करून दिवचो इतकें सांगता। तुमकां एक प्रश्न करता की तेच्या पयलीं ह्या मतदारसंघात डेप्युटी CM बी जावन गेले तांच्यांनी बी हेचेर लक्ष बी घालूंक ना कितें ना आमी तो विषय व्हरोंक नासलो कित्याक ती बांदलेली आसली न्हू त्या टायमार हे जावंक नासली डिमॉलिश जावंक नासली। आता हेका तर ती आता 2-4 वर्सां जाली हळू एक हे जायत आहा पडत आहा फुटत आहा मोडत आहा त्याच्या पयलीं ती मानली ती तशी काय व्हडलो सामको इफेक्ट जावंक नासलो। आता तुमी आता जे आमदार आसा तांचे कडेन तुमी हे रिक्वेस्ट केला त्यांच्या मार्फत जाता। जे आमची स्मशानभूमीच्या रिपेअर रिनोव्हेशन कामाच्या निमित्तानं आमच्यामध्ये असलेले आमचे आदरणीय लाडके आमदार असे प्रवीणभाई आलेकर सर आणि जे हस्तकला महामंडळाचे आजचे चेअरमॅन जावन आसात तसेच आमच्यामध्ये उपस्थित असतात ह्या वाड्याचे पंच मेंबर श्री लौकिक शेट्टी तसे त्याच्याबरोबर आमचे देविदास नागवेकर आणि हांगासर उपस्थित असलेले सगळेजण आमचे तसंच पंच मेंबर उमेश चारी
आणि हांगा असलेले सगळे ह्या स्मशानभूमीचो जांकां फायदो जातात ते हांगा सगळे नागरीक खरेंच बरें दिसता की सगळे जाण प्रत्येक कामां जी आसात ही देवळाचीच बी घेतात. पण त्याच बरोबर आयज आमकां देवळा इतलेंच हे स्मशानभूमीचें काम अत्यंत गरजेचें आसलें आणि खूब वर्सां हे काम पेंडींग आसलें आणि ते काम ज्याच्या हातीन जावपाक जाय त्याच्याच हातीन जाता. तशेंच आयज ह्या कामांक सुद्दां निमित्त आमचे आदरणीय आमदार जाले की त्यांच्या अथक परिश्रमान त्यांच्यांनी हीच कामां न्हू जायत्या जाग्यार त्यांच्यांनी आमकां सुद्दां त्यांची खूब हेल्प जाता. जे आमी आतां झेडपीचें काम म्हणटा पण झेडपीच्या प्रत्येक कामाक त्यांचें योगदान भरपूर आसता. कित्याक त्यांच्यांनी थंयसर जे कितें आसा जर कोणाक फोन करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय आनी तें काम जर फुडें बेगीन वचोंक जाय जाल्यार ते तेंच्यामुळेच आमचें सक्सेस जाता. आतां आमच्या येता त्या काळान आमी 2-3 कामां घेतले. आमचे जे प्रज्ञा हायस्कुलाचे CCTV आसतले ते तेंच्याच खंय तरी सहकार्यान आमचे फुडें वयता. तशेंच आणखी आमचे पाथवे आसात. परत रिपेर्स रिनोवेशन ह्याच वाड्यार एक चेकर टायल्साचे आमच्या पेवर्साचें काम येवपाचें आसा. अशी आमची खुबशीं कामां ह्या हेतूर जातात आनी ताका आमी खूब आभारी आसात आमच्या MLA आमच्या आमदाराक आदरणीय आमदार जे आसात तेंच्या सहकार्यान हे सगळें जाता. हांव परत देव बरें करूं म्हणटा आनी हें काम तशेंच तेंच्या हेतूंतल्यान हे आतां 35 लॅक्साचें काम आतां हे येयल्लें आसा थ्रू RD. अशीच तेंचे कडल्यान ही कामां जावची आनी हांगासरलें जे डेव्हलपमेंट आसा हे इतले भरभराटीन आनी सामकें स्पिडीन वचचें अशें हांव मागतां आनी म्हाजी 2 मिनटां सुपयता. देव बरें करूं.